प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 8वो विसवोर, वोड 18 ते 22 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आपणा भोंवती लोकांची खेट पळोवन जेजून दोर्याचे पेळे चोडी वसूंक लायले. एका दोन शास्त्र्यान लागीं सरून ताका म्हणले, गुरुजी, तूं वेशी थंय, हांव तुज्या फाटल्यान येतलों. आनी जेजून सांगले, कोल्याक दोळी आसात आनी वाऱ्या वेल्या सुकण्याक न्हिदूंक जागे आसा, पूण मनशाच्या पुताक आपली तोकली तेकोवंक खंयसरूच सुवात ना. ताच्या शिसांतल्या आनीक एकल्यान ताका म्हणले, पयलीं म्हाका वचून म्हज्या बापाक मातयेक लावूं दी. जेजून ताका सांगले, तूं म्हज्या फाटल्यान ये, आनी मेल्यांत ताणी आपल्या मेलेल्यांक मातयेक लावूं दी. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान जेजू आमकां एक बरी शिकवण दिता. आयज कितें घडटा? जेजू देवाचें उतर परगट कोत्तालो, तो मिलाग्री कोत्तालो, तो इतल्यो भिकोणी कोत्तालो आनी लोक ताच्या फाटल्यान धांवंक लागतालो. आनी भाव भयणीनो, फकत जेजूची मिलाग्री न्हय, पूण जेजूचें शिकवण जी आसली इतली बरी आसली की लोकांचें काळीज, लोकांचें मन बदलतालें आनी लोक आतां ताच्या फाटल्यान आतां शीस जावंक पावताले. आनी थोडे लोक जे दोमशास्त्री आसले, जे फारिजियो आसले, ते आतां देवाचें उतर आयकोन, ताजें उतर, ताजी शिकवण आयकोन आतां तांचें मन बदलून ते जेजूच्या फाटल्यान लागलेले. आनी आयज कितें घडटा? आयच्या शिवर्तमानान एक दोमशास्त्री येता जेजूशी आनी तो म्हणटा, गुरुजी, तूं वेशी थंय, हांव तुजे फाटल्यान येतलों. आयकात बरे भाशेन, दोमशास्त्री जावन आसले हे मनीस जे जेजूचेर पयले आड आसले. तांकां आपल्याच शिकवणेची चड उर्बा आसली आनी ते समजले की तेच सगळे जाणा आसले, जेजू दुसरेंच शिकयता म्हणून. पूण आयज एक दोमशास्त्री येता आनी जेजूक म्हणटा, गुरुजी, तूं वेशी थंय, हांव तुजे फाटल्यान येतलो. आनी जेजू ताका कितें सांगता? ये म्हज्या फाटल्यान म्हणटा? ना भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा, कोळ्यांक धोली आसात आनी वाऱ्या वाल्यांक सुकण्यांक न्हिदूंक जागो आसा, पूण मनशाच्या पुताक आपली तोकली देखून दवरपाक सुवात ना. भाव भयणीनो, आयज जेजू ह्या दोमशास्त्राक कित्याक म्हणटा? दोमशास्त्री म्हणटा, हांव तुजे बरी येवपाक तयार, हांव तुजे बरी देवाचें उतर परगट करपाक हांव तयार आहा, तुजो पाटलावदार जावपाक हांव तयार आहा. आनी जेजू ताका म्हणटा, बाबा म्हणटा, तूं म्हजो पाटलावदार जावंक सोदताय जाल्यार तुज्या मनान एक दवर, हें जें हांव काम कोत्ता हें बेश्टें सोंपें काम न्ही. म्हाका बरी न्हीद मेवतली रातची, म्हाका सगळें जेवण मेवतलें, कोण म्हाका कुझिनेर येतलो आनी म्हाका जेवण करतलो, लोक येतलो आनी म्हाका पयशे दितलो, आनी लोक येतलो आनी म्हाका खूब उर्बा कोत्तलो. हें सगळें बरें जावचें ना. म्हाका जागो पासून आसचो ना. म्हजी तोकली धरपाक जेन्ना म्हजें सगळें काम जातलें दिसाचें, म्हाका हांव नोको म्हणटा जेजू की म्हाका जेवण मेवतलें वा म्हाका जागो मेवतलो थिंचर न्हिदपाक. आनी भाव भयणीनो, हें जें काम देवाचें आहा, देवाचें परगट करपाचें काम जावन आसा एकदम कठीण. पूण जेन्ना आमी ह्या पवित्र आत्म्याच्या जिवितान आमी जियेता, पवित्र आत्मा आमचे भितर जियेता, देव आमकां सगळें तयार करता आनी आमकां कसलेंच आडकोड हाडपाक दिवचो ना. पूण आयले जाल्यार पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा, आमकां ती घोटाय दिवपाक. तेजे उपरांत कितें घडटा? एक शीस येता जेजूशी आनी तो म्हणटा, पयलो म्हाका वचोन म्हज्या बापायक मातेक लावूंक दी. आयकात बरे भाशेन, तो जावन आसलो एक शीस आनी तो जेजूशी येता आनी म्हणटा, पयलो म्हाका वचोन म्हज्या बापायक मातेक लावूंक दी. तो कितें म्हणटालो? की ताचो पाय मेल्लो म्हणून? ना भाव भयणीनो, ताचो पाय म्हाका दिसता म्हातारो आसलो, ताजी तो कुयदाद करतालो आपल्या पांयचो. आनी तो सांगतालो जेजूक, जेजू,
हांव तयार हांव तुज्या फाटल्यान येवपाक तुजे देवाचें उतर परगट करपाक. पूण आतां म्हजो टायम आयला की म्हज्या पांयक पळोवपाक. पांय आतां बरो ना, पांय आतां एकदम म्हातारो जाला आनी हांव ताजो कुयदाद कोत्तां. तो मेल्या उपरांत हांव तुज्या फाटल्यान येतलों. भाव भयणीनो, जेजूच्या फाटल्यान आमकां फाटलावदार जावंक जाय जाल्यार आमी सांगूं नाका की आरे बाबा जेजू म्हजीं भुरगीं ल्हान आसात, जेजू म्हाका आतां पयशे जाय, जेजू म्हाका आतां हें करूंक जाय तें करूंक जाय, जेजू म्हजी पाय माय आहा, म्हजीं भुरगीं आहात, म्हाका खूब वस्तू करूंक जाय. रिटायर जाल्या उपरांत तेन्ना म्हाका टायम मेवतलो सगळें करपाक. भाव भयणीनो, आमी नकळो रिटायर जावपाक टायम आसतलो वा ना तो. कित्याक ह्या दिसांनी कितलो लोक ह्या दिसांनी कोविडान मरता, कांकरां मरता, हें जाता तें जाता आनी आमकां टायम मेवचो ना. जेन्ना देव आमकां आपयता, जेन्ना आमी खरें जेजूचे पाटलादार, ती जी आपोवणी येता आमकां ती फाल्यां न्ही, आयज आतां ह्या वेळार. कित्याक जेन्ना आमी खरें जेजूचे पाटलावदार, हांव तुमकां सांगिना की तुमचें काम सोडात, सगळें जें करपाचें आहा तें सोडात, पूण भाव भयणीनो, जेन्ना खरेंच आमी जें काम करता त्या कामा वरवीं आमी देवाचें उतर परगट करता, आमी आमच्या उतरांनी, आमच्या कोन्यांनी, आमच्या मोगाच्या जिवितान आमी परगट करता, तेन्ना आमी दुसऱ्यांक हो जेजू दिता. आनी आमकां गरज फकत थंयसर प्रेगादोरा भाशेन फिक्त शर्मांव दिवपाक 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 ही गरज ना. आमच्यान आमच्या उतरांनी, आमच्या कोन्यांनी, आमच्या चिंतनांनी, आमच्या बऱ्या कामान आमच्यान दुसऱ्यांक हो जेजू दिवंक पावंक जाता. देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचे बेगी याद करता, आमी जावन आसा आतां जेन्ना जेजू ही शिकवण दितालो तेन्ना कसलेंच नासलें. फोन नासलो, फ्लायट नासली, मोटारां नासली, ट्रेन नासली, तांकां चलोन वचचें पडटालें. आयज आतां आमकां सगळें आहा. आमकां ट्रेन आहा, आमकां बाशी आहा, आमची मोटार आहा, आमचे स्कूटर आसा, आमकां फ्लायट आसा, आमचो कंप्युटर आसा, आमकां इंटरनेट आसा, आमचो मोबायल आसा. आमचे कडेन कितल्यो वस्तू आहात ह्या वेळार आमकां हें देवाचें उतर परगट करपाक. आमी खरेंच कोत्ता काय, वा फकत आमी आमचो मोबायल, आमची टीव्ही, फकत आमचें जें पळोवंक जाय टीव्हीचेर आमकां बिश्टें आमकां पिक्चर पळोवंक जाय, मोबायल युट्यूबाचेर कितें आनी दुसरें पळोवपाक जाय, बिश्टें आमची फकाणांची कामां तीं कसलेंच आमी बरें करना. आयज आमी ह्या उतराचेर आमी नियाल करुया. जेजू आमकां आपयता, तो खरोच म्हणटा तुमी म्हजे पाटलावदार जाल्यार हो वेळ जो आसा तुमच्या कडेन बिश्टो वेगळो नाकात, बिश्टो पिड्यार करिनाकात. हें देवाचें उतर परगट करपाक तुमी वावरात, वावर करात. आनी हें देवाचें उतर आख्ख्या संवसाराक, आमच्या पयलीं आमच्या फामिलीन, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या इग्रोज मातयेन, आमच्या देसान आनी जाय जाल्यार फुडें आमी आख्ख्या देसान वावपाक हें आमी आयजतान आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्गीच्या बापाचो, आमच्या सर्वंडरा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एक एकदम बरो दीस तुमकां सगल्यांक तुमच्या फामिलीक हांव आवडेता.